नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। कळंगूट टीवाय वाड्यार 2 कॉटेजीचो लासून जालो गोबर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो हाडलो आटपांत उज्याचें कारण अजून गुपीत। गुडी कॅनलाचेर सावज जेदी आरियल वाठारांतल्या अल्पवयीन तरणाट्याचेर एका पंगडान सुरो आनी दाण्यांनी केलो जीवघेणो हल्लो एकलो गंभीर जखमी दुबावित आरोपींचेर एफआयआर नोंद पुलीस करतात तपास। बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन एकल्याक केली अटक पुलिशेन दुबाविताकडल्यान 1.15 लाखांचो 963 ग्राम गांजा केला जप्त फुडलो तपास सुरू। मडगांव कारवार महामार्ग NH66 बारशेपाडी मजगती एलपीजी टँकराचो जालो अपघात ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी वळयल्या बाळ्ळी ते काणकोण। कुळावले 70 बंधाऱ्याचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येवन करतात मस्तेपणा कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्ल्यान पर्यावरणाक लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान पर्यटकांक बंधाऱ्याचेर येवपाक बंदी घालपाचो निर्णय घेतला थळाव्यांनी। आणि चिंचिणी एका घरात अस्कीत पेटला उजो उज्यात एका 70 वर्साच्या बायलेक आयले मरण जाल्यार एकलो किरकोळ दुखापतींतल्यान जालो साल्वार घर तशेंच सामानाचे लासून जाले गोबर। आता खबरो विस्तारान बुधवारा फांतोडेर कळंगूट तिवायवाडो वाठारांत 2 कॉटेजींक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली ह्या दोनूय कॉटेजींचो लासून गोबर जालो मात उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत हेर कॉटेजी साल्वार केल्यो पळया। बुधवारा फांतोडेर कळंगूट टीवाय वाडो वाठारांत 2 कॉटेजींक अचकीत उजो पेटलो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्यो दोनूय कॉटेजींचो लासून गोबर जालो परिस्थितीची गंभीरताय जाणून घेवन उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापांत हाडून उरिल्ल्यो 6 कॉटेजी साल्वार केल्यो ह्या कॉटेजींनी मैसूरांतले 2 पर्यटक रावताले सुदैवान तांकां वेळार खबर मेळ्ळी आनी ते सुरक्षीत पळून वचून आपलो जीव वाटावपाक यशस्वी जाले नुकेत कोण जखमी जावंक ना पूण हे प्रकरणान वेगळें वळण घेतला कॉटेजीच्या दारात पेट्रोल वतयल्ल्याचे काय पुरावे मेळ्ळा अशी माहिती उजवाडाक येवपाक लागल्या देखून हो उजो अचकीत न्हय तर मुद्दम लायला असो दुबाव आसा ताचे नेमके कारण कितें सूड घेवपा खातीर ही घडणूक घडली काय सध्या चौकशी सुरू आसा आनी पुलीस सगळ्या वाटांनी चौकशी करतात पर्यटन शारांतले हे घडणुकेक लागून सुरक्षेचो प्रस्न परत एक फावट मुखार आयला। आज सकाळी फुडें 5 जावन 20 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयले पिलेन कंट्रोल रुमाक आमच्या कचरुमान दिले की एक कॉटेजीजांक उजो लागला म्हणून ती वायवाडो आमची गाडी व्हेकल इमिजिएटली अलॉंग विथ स्टाफ टर्न आउट केली पावले हांगा 10 मिनटांनी आमी पळय जाल्यार कॉटेजीस 8 कॉटेजीस आहा तांकां तितूंतल्या 2 कॉटेजींक उजो लागलेलो स्प्रिंग कॉटेजीस म्हणून ती वायवाड्यार आनी भितून गेस्ट 2 जाण आसले जे मैसूरसून येयल्ले म्हणजे 2 जाण भुरगे ते ऑलरेडी तेंच्यांनी भायर सरलेले ते ओनरान तांकां हें करून अलर्ट करून भायर काडले सो आतां ऑलरेडी फायर आमी एक्सटिंग्वीश केला 2 कॉटेजीस आनी तेजो स्टोर रूम पूर्णपणे जळून हें जाला। लॉस कितलो आसा लॉस एस्टिमेट आमी घेतात ओनर आसा हांगासर तो एसेस करता तेजे कडल्यान आमी आतां घेतले आमची पिलेन फायर स्टेशनाची आनी म्हापसा फायर स्टेशनाची दोनूय टिमी हांगासर येयल्ल्यो आनी वी हॅव ऑलरेडी एक्सटिंग्वीश द सर एक्झॅक्ट कॉज कितें आसूं शकता कितें दिसता तुमकां आमी जे पळयल्या त्या प्रमाणे अशें दिसता की प्रत्येक आतां 8 कॉटेजीस आसात ते प्रत्येक कॉटेजीची दारां जी आसा त्या दाराचेर उज्याचे हें दिसता फ्लेम्स जळोवन हें जाल्ले आसा ते मॅट जळा ते प्रत्येक कॉटेजीचे दार सो सस्पेक्टेड आसा पळोवया कितें जाता लेट द पुलीस टेक अ कॉल इंजरीज कोणाक काय ना कोणाक ना दोनूच कस्टमर आसले ते दोनूय तेंच्या ओनरान तेंच्यांनी ऑलरेडी अलर्ट करून भायर गेले आनी तेंचो एक हें आसलो कामगार एक भितर न्हिदलो तोय भायर सरलो इंजुरीज कोणाक काय ना ओन्ली तेजो हेजे डॅमेजीस आसा कॉटेजीस ज्यो आसा त्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार। बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या फोंडे दुर्बाट वाठारांत रावपी रोहन डायस अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा पुलिशेन ताचे कडल्यान 1.15 लाखांचो 963 ग्राम गांजा जप्त केला पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा।
मडगांव कारवार महामार्ग NH-66 बारशे पाळी मजगती LPG टँकराचो अपघात जालो. हाका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी विस्कळीत जाली. ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी बाळ्ळी ते काणकोण मार्गान वळयली. अधिकारी घडणूक थळार दाखल जाल्ले. म्हणल्यार आतां कंटिन्युअस ताका वॉटर स्प्रेइंग चालू आहा आनी इट इज आयस फॉर्मान आसता ते भितर आनी मुवमेंट भायच्या एनवायरमेंटा कडेन कॉन्टेक्ट जाले उपरांत इट स्टार्ट्स बिकमिंग लायक अ स्मोक. सो इमिजिएटली बिकॉज ऑफ द वॉटर फोर्स मारून इट इज kept at a lower level and it is kept under control. Fire brigade staff is doing their job. You can see exactly. To put the camera there. आणि फुल ट्रॅफिक डायवर्ट केले. नो पब्लिक इज अलाउड टू कम विदिन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टँकर. आणि बाकीचे एमर्जन्सी LPG टीम्स आर कमिंग फ्रॉम कुंडे अँड फ्रॉम मँगलोर एम्प्टी करपाक. सो ती लिकेज हें जावप उपकारना म्हणून तेंच्यांनी गाडी मागयल्या स्पेशल डिकंटिंग व्हेहिकल. ती हांगासर आनी 1-2-3 वरांनी पावतली. ती पावली म्हणटकूच ते डिकंटिंग ते करतले. आज रातीन मेरेन हो प्रश्न सुट्टलो. सो सुटपाकूच जाय तो हे आसा. चड वेळ प्रोसेस न्हू तो. स्लो देवप न्हू ते. आनी हो फास्टूय करपूय न्ही. कित्याक ती LPG आहा पळय ती इनफ्लेमेबल आसता. ती झप्पूर पेटली जाल्यार ताका दुसरे परिणाम जावंक शकता. साहेब तुमची कितली गाडी आसा सद्या ह्या स्पॉटार? आमचे हांगासर स्पॉटाचेर 4 गाडयो आसा. 4 आसा. गॅसाचे टँकर कारवारच्यान येताली ती पाडी जे पळय लोक आमगेले जे भाजी पालो घेवन बसता त्या टर्नाचेर परतोन पडला आनी तेजो गॅस लिकेज जाता. अशे एक्सिडेंट टँकराचे जायत आहात. हो रस्तो पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सांपळ जाला. सरकारा कडेन आमी परत मागता कित्याक हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना. मदीं वाडयलो वता मदीं तसो आसता. ही सारके शार्प हेचेर टर्नाचेर पडला आनी ज्या कडेन लोक भाजी घेवन बसता थंयच हे आमचे ST समाजाचे जे बांदव जे भाजी घेवन बसता थंय पडले आसा. ती टँकर पडटनाच तेणी सगळ्यान तें सामान बंद करून पळ काडलो तांचो. अशी परिस्थिती जाला सध्या. कित्याक आमच्या गेल्या एका टायमार आमच्या बसीन 2 भुरग्यांक हें केलें डेथ जालें. तेन्ना आमी डिमांड करून तरी पूण सरकारान एक्शन घेवन मातशें आमचो रोड वायडींग हें केला. तेन्ना आतां गॅस पडला आसा तेन्ना आमचो खूब हें आसा त्रास जाता. कित्याक आतां दोनी सायडी आमचे पुलीस डेप्युटी हांगसान सांगेसा येयल्लो आसा तेन्ना केपेच्यान येयल्लो आसा. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता कित्याक हें आमचें जावचें न्हू म्हणून. कित्याक हो रोड आसा तो खूब मेजर आसा. तेन्ना सरकार मागता रोड बरो वायडींग करचो म्हणून. आमी आतां सद्याक बारशे पाडी हांगा आसात. ह्या बारशी पाडी ह्या वळणाचेर कारवारच्यान म्हणजे कर्नाटका भागांतल्यान येवपी एक HPचो म्हणजे LPGचो व्हडलो टँकर हो कोसळ्ळा आनी त्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान लिकेज स्टार्ट जाली. दनपारच्या 1.5 वरांचेर ही घटना घडली. नॅशनल हायवे पुलिसांनी आणि फायर ब्रिगेडीन ताबोड आणि नॅशनल हायवेचेर हजारो गाडी वचपाच्यो ज्यो सद्या पुरायपणान बंद आहा. पुलीस डिपार्टमेंटान बारीक व्हेकला खातीर बाळ्ळी सावन खोलगडा सावन काणकोण तात्पुरती वेवस्था बारीक गाडयां खातीर केल्ली आसा. आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचे वर्जन आयकलें आनी HP जे कंपनीचे 2 जाण कोण तरी आहा तांकां विचारलें बाबा आतां लोकांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाचें, लोकांनी कितें करपाचें, ह्या भागांत एखादी दुर्घटना घडली कितें जातलें. ते म्हणटा आपूण प्रेसा फुडें उलोवपाक शकना, आमी कोण न्हू म्हणजे एकाचें हें ना. आतां ताबडतोब फायर ब्रिगेडवाले येयले, पुलीस येयले म्हण दुर्घटना टळ्ळी. वाहतूक बंद आसा आनी अहोरात्र म्हणजे पूर्ण दीस फायर ब्रिगेडीचे जवान हे तेजेर उदक शिपडायत आसात. आतां टँकराची वाट पळयतात. 2 टँकरां भितर तो शिफ्ट करपाक तेंगे प्रयत्न चालू आसा. 2 जाण फक्त 2 जाण कंपनीचे मुळशी ह्या ठिकाणी आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरो कोमारबान. होळावले 70 वाठारांत आशिल्ल्या बंदाऱ्यात येवन मस्तेपणां करतात. पर्यटक ह्या सुवातेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जायत आसा. देखून थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. पळयात पुराय बातमी. ठाणे सत्तरीच्या गोळावले वाठारांत आशिल्ल्या बंदाऱ्याचेर व्हड प्रमाणात पर्यटक येवन मस्तेपणां करतात. हाकाच लागून गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत येवपाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला.
पर्यटक ह्या सुवातेर येवन कोयर तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात. हाका लागून पर्यावरणाक लुकसाण जायत आसा. गांवच्या लोकांनी मंगळारा एकठांय येवन न्हंय वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली आनी व्हडा प्रमाणात कोयर एकठांय करून तो नितळ केलो. फुडल्या थळाव्यांच्या निर्णया मेरेन फुडली सुचोवणी जाय मेरेन पर्यटकांक बंदारा वाठारांत प्रवेश मेळचो ना. तशेंच वाठारांत कोयर वा सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवपा आड पुलिशेंत कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पुराय वाठार नितळ दवरपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. सगळे भुरगे येता हांगा खेळपाक उमेदीक येता, पूण हांगा कशें जाता कोण आपले हेजी जबाबदारी घेयना. सगळे करता येता जेयता खाता हांगा रांदता आनी सगळे बॉटली हांगा आपटून वयता. आमी कितें म्हणटा गांवाच्या वतीन की तुमी काय करा मजा करा, पूण थोडे दीस तुमकां बंद केला आतां तशी चिंतून की आतां सोडले तुमकां म्हणून मजा करा. पूण कशें जेन्ना आमी ओपन करतले तेन्ना हे तुमचे काय हाडटा तुमी बियर हाडटा बॉटल हाडटा सगळे वरां तुमचे तुमी घेवन चला. हांगा दवरूं नाका, हांगा वेस्ट करूं नाका. सकयल आमची बायलां थंयसर कपडे धुता आनी काय करता थंय सगळ्यांक लागता. भुरगे थंय न्हंयत वयता न्हांवपाक म्हणून सगळ्यांच्या पांयांक लागता. हे तुमी चिंतूंक जाय सगळ्यांनी भुरग्यांनी, पूण जे कोण मजा करूंक येतात तेंच्यांनी. हे तुमी कोण कोणाक ओपोज करिना. बरें येया बरें तुमचे एन्जॉय करा. तुमचे काय तुमी वेस्ट हाडल्यात न्हू ती घेवन चला. तुमचे काय सामान हाडलं यूज करा खाया जे हांगा आनी उरला तुमचे घेवन चला. मजा करा आनी वचा. इतलेंच सगळ्यांक सांगपाचें. आनी थोडे दिसा खातीर आमी आतां सद्या बंद केल्लो आहा. फुडली आमची मिटींग जातली तेज्या उपरांत आमचें कांय तें डिसिजन जातलें. आमच्या गोवाले बंधाऱ्याचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की गांवासून मिटींग ठरलेली आसा की भायले लोक येवन आमच्या बंधाऱ्यार खुबशे लोक एन्जॉय करून गेल्लेले आसा. पूण थोडे लोक अशे आसा की तेंच्यांनी हांगा येवन सोरो पियान तेंची बाटल्यो फोडून तेंच्यांनी आमच्या हांगासर खूब जाणांक तेजो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की अशें की थोड्यो बाटल्यो फोडून न्हंयत उडयलेले आसा. आनी ते थोड्यांक आमच्या लोकांक स्थानीक लोक आमचे जे कोण अशे कपडे धुवपाक वयता ते आनी कितें तेंच्या पांयांक लागता. आनी अशें जावंक जायना म्हणून आमी एक बारीकशी गांवाचो निर्णय घेतलो आहा की भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आसा. की हेका लागून की तेंच्यांनी बाटल्यो फोडपाक जायना. येवपाक न्हाता बरें आसा पूण अशें न्हू की येवन हांगा मस्ती केल्लेली आहा. खूब जाणांनी आमी पळयलेले आसा. सो तेंकां इतलेंच आमी आमचे गांवासून निर्णय घेतलेलो आहा वतीन की गांवासून की हांगासर येवन सोरो पिवपाचो बंद केल्लो आसा. सो तेका लागून आमी गांवासून इतलें म्हाका सांगपाचें आसलें की स्थानीक पंच म्हणून हांव इतलें सांगता की गांवासून हे सोरो बंदी घातलेली आसा. सो भायल्यांक आनी भायल्यांक येवपाची आमी बंदी घातलेली आहा सध्या तरी. बरे वायट जाले जाल्यार जबाबदार ते आसता. आमी ह्या प्रॉपर्टीचे ओनर तरी हांगासर जर पळयले जाल्यार म्हाज्या प्रॉपर्टीन हांगासर सगळे ज्यो बियरीच्यो बॉटली आनी बाकी जे कितें सोरो आसा न्हू ते सगळे हांगासर सोरो पियेता ह्या भायले येवन आनी बॉटली न्हंयेन फोडटा. आनी ताका लागून आमच्या गांवांत व्हडलो प्रॉब्लम जाता की त्यो बॉटली व्हांवून वचून पावसाच्या दिसांनी आमच्या थंयसर सकयल जे आमचे लोक कपडे धुता आनी कितें धुता तेंच्या पांयांक लागता हाताक लागता. जाल्यार तर हांव तेंच्या जे कोण हांगा येता तेंच्या कडेन मागता की तुमी हांगासर बॉटली फोडपाक आनी सोरो पिवपाक जाल्यार हांगासर येवपाचें ना. आनी आमी गांवांत मिटींग घेतल्या की तुमी हांगासर येवन जे मस्ती करता तांकां हांगासर एलावड ना की येवपाक. आनी जर फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जालें तेंच्या आमच्या भुरग्यांनी जर विचारलें गांवच्या की तुमी हांगा कित्याक येयले आनी हांगासर बॉटली घेवन येयले आनी तुमी फोडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्यांनी जर कितें अटॅक केलो इन केस जावं शकता. कित्याक तर आमकां व्हडलो प्रॉब्लम जाला हो. जाल्यार तुमी ते हांगा येवचे न्ही. आनी आमी जे सांगलां आमच्या पंचांनी सांगलां की सगळ्यो गजाली सांगल्या जाल्यार त्यो तुमी ध्यानात धरपाच्यो. आमी सद्या ह्यो बंदारो भायल्या जो आवट ऑफ जो आमचो विलेज आहा तांकां आमी सगळ्यांक बंद केल्लो आसा. आनी येयले आनी फाल्यां सगळो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार जबाबदार तुमी आसताले. आनी गांवांत आमच्या देवळान बसून आमी सगळ्यांनी गांवा वाटेन निर्णय घेतला की हांगासर कोणाक एलावड करचें. कित्याक आमची देवाची प्रॉपर्टी थंय आसा आनी हांगासर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. जाल्यार हांगासर सगळी हांगासर पळोवंक गेले जाल्यार सबंद बॉटली आसा. ह्यो पळय ह्यो हांगासर बॉटली आसा. आमी सगळे हेंचेन आमी गांवांतल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी लागीं केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. सोमारा राती कडेन चिंचिणी वाठारांत एका घरांत अचकीत उजो पेटलो. ह्या उज्यात सुमती नायक ह्या 70 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें जाल्यार तिचो भाव बालाजी नायक हाका किरकोळ दुखापत जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळय ते बालाजी तेणें दामान कोण रावताले ते ती भाव बालाजी आनी ओके. कितल्या वर्साचे ते
75 70 कशें कितक्यांक जाल्लो हो उजो लागिल्लो तो 9-10 राती 9 सुमार ओके मागीर कोणी फोन बीन कोणी केलो फायराक कितें फायरिंग आमगे फोन लागना जालो ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती कितले वर्सां जाली जालें सिलिंडर बीन मागीर फुटलो उजो सिलिंडर फुटलो जाल्यार वयर हांव मरे आमी देखून गेले मागीर कशें लागले उजत कशें खूब तो सिगरेट बी ओडटालो हांवें ताका सांगिल्लें आरे सिगरेट भितर ओड ना तेल ना कितू कोण सांगिल्लें अशें करून मोडयता तो मागीर एक मिस्टेकीन तशें वचना तें मागीर तेजें पेट्रोल तो मागीर कोणाक कितें इंजरी बी जालें इंजरी हाका तेगे भयणीक ताका तें थिंग भितर आडोन आसतली रस्त्यान उदो मान सेव केल्लें जावन हांगा मेले काय ते हॉस्पिटलान थिंगा जालें हिंगाच जाल्ले कितले वर्सांचे आसले ते? गांवान खंयची ती बरी आनी ती मेले कितली वर्सां 70 फातोडीचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो 3 थरांचे गोंय न्हंय संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करप संरक्षीत न्हंयो संवर्धन वाठार जाहीर करप न्हंय संवर्धन प्राधिकरण निधी तयार करप हांचो आस्पाव ह्या विधेयकात आसा 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरात येतले अशें विशयान सांगले मजगतीं मडगांव पालिकेचे सद्याचे सत्ताधारी चड भ्रश्ट आसात नगरसेवक फक्त आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात असो आरोप विशयान केला गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो हातूंत 3 थरांचे गोंय न्हंय संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करप न्हंय संवर्धन वाठार जाहीर करप हानिकारक कार्यावळींचेर निर्बंध घालप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव ह्या विधेयकांत आसा 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरांत येतले आता हे विधेयक सभाघराची मालमत्ता आशिल्ल्यान आपूण हाचेर चड उलोवपाक शकना अशें आमदार विजयाचें म्हणणें आयकात जे आमच्या फेडरीन भितरल्यान जें बील दिल्लें तें बील आमी मूव करतले म्हणून आमचो सगळ्यांचो कमिटमेंट आशिल्लो त्याच प्रमाणे हांवें तें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून केल्लें आहा 13 तारखेक तें कितें एक्झॅक्टली ते रिवर्स पळय once it is the property of the house I cannot discuss this technically हे डिस्कस करप सारकें न्हय मजगतीं मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रश्ट आसात असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला पालिकेचे नगरसेवक फकत आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात अशेंय विजय सांगता पालिकेन बायोडिग्रेडेबल कोयर एकठांय करप बंद केला बुधवार सावन आमी चकाचक फातोडात 0.3 सुरू करतले अशेंय आमदार विजयान सांगलें आयकात आमी हे जे कावन्सील आहा हे मोस्ट करप्ट कावन्सील फक्त आपले नातेवाईकांक नोकऱ्यो दिता थंय जे मेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहा हो उडोवपाक आतां जागो ना म्हणून कलेक्शनूच करपाचें बंद केल्लें सगळे वॉर्ड कंप्लिटली बुरशे आहा अशे परिस्थितींत आमी 2 वर्सां जालीं आमचेच खर्चान आमी निवळसाण सुरवात करतात आज होली जावन फाल्यांच्यान आमी पूर्ण फातोडला चकाचक 3.0 म्हटलं 3रे वर्स ते आमी आमचे खर्चान सगळे वॉर्ड क्लियर करतले आमची हेल्पलायन रामनाथ जाल्यार आमचो हर्षद नायक ताका आमी कोऑर्डिनेटर म्हणून हातूंत घाल्लो आहा सगळे वॉर्ड क्लियर जातले सगळे जे पब्लीक स्पेसीस आमी रिक्रिएशन आनी ओपन स्पेसीस डेवलप केले ते बी आमी हातान घेतले आनी ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांनी फातोर्डा म्हणजे ते फ्युचर रेडी कशें जातलें ते आमी करपाक समर्थ आहा आनी सरकाराचे कसलेच तेक्याचे शिवाय आमी हे करतले आनी पयलीं केल्लें आहा हे खेपे करतले गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार सीसीपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पंचायतीचें राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला एकूय उमेदवार आपल्या पॅनलांतल्यान भायर सरूंक ना असो सणसणीत दावो उत्पल पर्रीकारान केला दारात वचून लोकांची समस्या जाणून घेवपा खातीर मोहीम चालू आसा आनी पणजी पार्किंग रायबंदर जेटी आनी स्मार्ट सिटीच्या निधीच्या वापरा संबंधी नागरिकां कडल्यान वेगवेगळे प्रश्न उपरासतात अशें पर्रीकारान मुखार सांगलें पळयात
दिसाक खूब बरो आसा. तो टायम खूब कमी मेळ्ळा पण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सांज दोनी टायम कॅम्पेन जाता. तांचे पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंदरा गेल्यार थंय एक कोणें म्हाका सांगलां की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातलें काय कितें. रायबंदर शूड एटलिस्ट स्टे प्रिस्टीन. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेट्टी बांदल्या कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना सकयल पर्यंत वचना. हाचो अर्थ सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज करता लोडींग अनलोडींग तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल हाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव व्हायला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळ्या म्हाका रायबंदर. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जाल्या. पणजेचे पार्किंग हो विशय आसा ताचेर हांव ऑलरेडी उलयलां. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप. इट्स लायक अ इंटरेक्शन. कोणूच फाटीं सरूंक ना. सो हाच्यान कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. ते स्टँडर्ड टॅक्टिक्स हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट दिता. असलें करून इज नॉट गूड. कळ्ळें न्ही. त्या कॅन्डिडेटाक प्रेशरायज घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ लूप होल्स. ते आमचे स्ट्रक्चर आहे. फॉर एक्झाम्पल जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून एक दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक. म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप. दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक. सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें. सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दीस थिंग्स. गोंय हे प्रथा परंपरा आणि लोकसंस्कृतीचो भंडार. शिगमो म्हळ्यार रंग नाच आणि उत्साह. सांगेच्या मळकण्या वाठारात शिगम्याची एक आगळेवेगळी परंपरा अजूनही जपतात. ती म्हळ्यार शेणी उजो. उज्याची होळी खेळपाची ही शेकड्या वर्सांची परंपरा अजूनही तितल्याच भक्तिभावान मनयतात. वर्स पद्दतीन या वर्साकूय हजारांनी लोकांनी आपली हजेरी लावन उज्याची होळी आपल्या आंगार उडोवन घेवन व्हडा भक्तिभावान होळी मनयली. गोंयांत शिगमो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयल्लो वता. गोंयभर रंगाची होळी जाल्यार मळकण्या उज्याची होळी. सांगेच्या मळकण्या ह्या गांवची खास वळख म्हळ्यार शेणी उजो उज्याची होळी. ह्या होळयेंतलो उजो आंगार घेतलो की वायट विघ्नां पयस वता असो भावार्थ आसा. देखून ह्या होळयेंतलो उजो घेवपाक लोक गर्दी करतात. गांवचे वर्सकार ह्या परंपरेक सगळ्यांत चड म्हत्वाचे. वर्सकारा फाटोफाट गांवकार, गैरकार आणि वेळीप हांकां मान दितात. गावातल्या देवाच्या भाटांतल्यान सुपाऱ्याच्या माडयांची होळी काढून हाडटात. माडयेच्या होळीचेर पयलो धपको मारपाचो मान वर्सकाराक आसता. ताच्या उपरांत गांवचे लोक एकठांय येवन माडी हाणटात. अशा 3 माडयांच्यो होळयो काडटात. एक होळी श्री नागनाथ देवा कडेन, दुसरी श्री मल्लिकार्जुन देवा कडेन आणि तिसरी श्री जल्मी देवा कडेन पुरतात. श्री जल्मी देवाच्या होळयेचेर उपरांत गडे चडटात आणि ताच्या फाटीर शेणी लाशिल्ले इंगळे मारतात. उज्याच्या ज्वालात खेळपी ही परंपरा फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार सबंद भारतात एकमेव अशें मानतात. शेकड्या वर्सांची ही परंपरा अजूनय तितक्याच श्रद्धेन आणि एकवटान जपली वता. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खण व्यवसायातल्या अनियमिततायेचेर सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. कांय दिसां खातीर खणकाम सुरू जावन बंद जाल्ल्यान येरादारी वेवसायाक व्हड आर्थीक ताण येता अशी कागाळ ट्रक धन्यांनी केल्या. तशेंच फुडल्या 15 दिसांत खणकाम पुराय क्षमतेन सुरू जायना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी लेगीत ट्रक धन्यांनी दिल्या. सावड्डे ट्रक धनी संघटनेच्या बसकेत वांगड्यांनी खण व्यवसाय सेगीत बंद चालू जाल्ल्यान ट्रक धन्याक व्हड लुकसाण सोंसचें पडटा अशें सांगलें. बरोच तेंप बंद जाल्ले उपरांत ट्रक परतून रस्त्यार हाडपा खातीर दुरुस्ती, देखरेख, परवाने, विमो आनी हेर नेमाक पाळो दिवपाचेर व्हड खर्च जाता. पूण कांय दिसां भितर परतून खणकाम बंद केल्यार हो खर्च लेगीत ते भायर सरकारान हाच्या पयलीं ग्रीन टॅक्स आनी हेर कांय करांत सवलती दिवपाचें उतर दिल्लें. पूण ती उतरां आजून चालीक लावंक नात असो आरोप ट्रक धन्यांनी केला. कर सवलती बेगोबेग चालीक लावची अशी मागणी संघटनेन केल्या. फुडल्या 15 दिसांत खणकाम पुराय क्षमतेन सुरू जायना जाल्यार आंदोलकांची शिटकावणी ट्रक मालकांनी दिल्या. आज 12-13 वर्सां जाली ह्या
सावड्ड्या मतदारसंघ जो सावड्डे हो सावथ गोवा जे मायनींग आसा हें बंद जाल्लें आसा. लोकांची सामकी परिस्थिती सामकी बिकट येयल्ली आसा. आनी आयज आमी अशें जाला की एवरी टायम जो मायनींग चालू जाता हे 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर चलयतात आनी ह्या लोकांक सामके रिणान घालून सामके हेंची हें केल्लें आसा सामकें. सो हांव आयज आमी जे सगळे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचे अंडर सावड्ड्या हे आमी सगळे ट्रक ओनर हांगा एक जाल्ले आसा. आमी एक डिसायड केल्ले आसा जर हो सरकार जर 8 दीस भितर हे सस्टेनेबल मायनींग चालू करना आनी आमकां कंटिन्युअस जर काम जर दिना जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतला आसा आमी खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी आंदोलनान बसपाचें गरज पडले जाल्यार आमी पणजे येवपाची सगळ्यांनी डिसायड केल्ले आसा. मिटींग जी आसा पयली ती आमी खंय तरी हांगा नॉर्थ गोवा फूल स्विंग मायनींग ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी सावथ गोवा आजून एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना. 14 वर्सां लागली गव्हर्मेंटाक ती 14 वर्सां जाली आतां एक सुद्दां मायन ऑपरेशना येना. इन प्रोग्रेस आसा ती फोमेंतोची सद्या एट प्रेजेंट ती चालू जावपाची आसा. पूण फोमेंतो चालू करून सफिशंट काम हे दिवपाक शकना सगळ्या लोकांक. किंवा पयर सेजा गांवाचो ई ऑक्शन मटेरियल चालू जाल्लो तर 500 ट्रक चल्ले 500 ट्रक चल्ले जाल्यार आमकां सपोज 3 दिसांनी आनी 4 दिसांचो फोमेंतो ट्रीप 8 किलोमिटर पडटा. 8 किलोमिटर आसा ते इतली लागीं डिस्टन्साक आमकां कोता येवपाना कारण आमकां कंपनीन 5000 टिकेट दिवची पडटले कितें तेन्ना हें आमकां खंय तरी परवडना. आनी गव्हर्मेंट टॅक्स हो इन्क्रीज करत आसा एवरी इयर. पयर आनी ताणें फिटनेस फी म्हणून एक टॅक्स बसयल्लो आसा. 15 वर्सां जाले ते पयली गाडयांक 20 वर्सां 15 वर्सांचेच लागलो तो 12 वर्सांचे आनी 13 अशें. म्हणटकीर तो फिटनेस फी टॅक्स जो आसा तो खंय तरी एक 15-16 हजार रुपया आसा. असो सगळे टॅक्स जर धरले जाल्यार 60-70 हजारा टॅक्स येता. तेन्ना हांगा 70,000 लोकांनी जोडूं जायना वर्साक कित्याक हांगा कामूच ना. मायनींग म्हणटा ती एकूय चालू ना. आतां फोमेंतो जातली तेन्ना खबऱ्यो ऑपरेशनां आसा तो म्हणटा जातले पूण ताका इसी तितली ना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की खंय तरी आमकां सफिशंट दोनी मायनी ऑप्शन जाल्या जिंदालाची बी ताका जी मायन जिंदालान घेतल्या ती ताणें ऑपरेशनां हाडची आनी सफिशंट जशें लोकांक काम मेळटलें तशें काम दिल्यार बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें. कारण टॅक्स आनी भरपाक हांगा लोकां कडेन पयशे ना आनी ह्या फावटी आतां आमी टॅक्स भरचे ना. आज आमी मिटिंगेक हांगा ठरिल्लें आसा की समज जर तर काम स्टार्ट जालें ना 15 दिसांचो अल्टिमेशन जो आसा तो लोकांनी म्हणटा 15 दिसां आमी रावया आतां 15 दीस काम स्टार्ट जावं ना जाल्यार खंय तरी आमकां लास्ट आंदोलनाचो विचार करचो पडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मडगांव कारवार महामार्ग NH 66 चेर 1200 पाडी मजगती LPG टँकराचो